गोयच्या राजकीय मळावयले कालचे घडणुकेन सगळ्यांचेच लक्ष ओढून घेतला। भाजपाचे कोर कमिटीने बिरेस्तारा या संदर्भात महत्वाची बसका घेतली। काँग्रेसीचे काय व्हडली खडपां भाजपात आयिल्ल्यान मंत्रिमंडळात काय महत्वाचे बदलय जावं येतात। भाजपा कोर कमिटीचे बसके उपरांत निलेश काब्राल मिडियाकडेन उलयलो। भाजपात हेर पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक येवकार आसाच तो म्हणटा। तातूंतल्यान पार्टी घट जातली, पूण तेच बरोबर मंत्रिमंडळात खातें बदलपाच्यो घडामोडी घडटल्यो म्हणपाचें ताणें न्हयकारलें। ज्यो गोष्टी पार्टी लिडर करायता आनी ज्यो गोष्टी सेंट्रल लिडरशिप करायता तितून भितर हांवें उलोवप हें सारकें न्ही। कित्याक हांव जेन्ना सेंट्रल लिडर जालो न्ही तेन्ना मागीर तुमी डिसिजन विचारात। जेन्ना ह्यो डिसिजन इज टेकन होलिस्टिकली एन एंटायर कंट्री गोंयानूच जाता काय कितें आन्सर करता मरे आतां देशभर अरे आमच्या पार्टीन तुका सांगला न्ही आमच्या पार्टीचे स्टँड कोणूय पार्टी भितर येता वी आर वेलकम। एक न्ही की पार्टी डज नॉट ग्रो विदाउट लिडर, पार्टी डज नॉट ग्रो विदाउट मेंबर्स। आमी जेन्ना पार्टी स्थापन केली खूब वर्सां पयलीं तेन्ना कितले लोक आशिल्ले, आज कितले लोक वाडले। सो ऑटोमॅटिकली पार्टी हॅज टू ग्रो विथ दॅट एवरीबडी हॅज टू कम इन टू द पार्टी टू ग्रो। हांव पयलीं 1980चो मेंबर आशिल्लो पूण तसोच रावन जर पार्टी जर वाडपाक जाय। काल काँग्रेसीचे फुडारी भाजपाच्या कमळात बसल्या उपरांत गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू जाली। ह्या 8 आमदारांच्या प्रवेशाचेर उलयतना भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें, हे फुडारी दिल्ली वचून पक्षश्रेश्ठींक मेळिल्ले, केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन तांचें उलोवप जाल्लें। आमी जाल्यार ह्या 8 जाणांक घेवचे नासले। केंद्रांतल्यान ज्या प्रमाण सुचोवण्यो येयल्यो ते प्रमाण आमी वागतले, पूण खातें बदलाक ताणें न्हयकार दिलो। आमचे कडेन प्रस्ताव वैयक्तीक जर म्हजे कडेन जर प्रस्ताव आयलो जाल्यार हांव कदाचीत ना म्हणपाचो। तो प्रस्ताव म्हजे कडेन ना न्ही, हो विशय जो आसा इट इज नॉट अ सरप्रायज। जेन्ना तूं केंद्रीय नॅशनल पार्टीचे लिडरशीप जेन्ना एखादी गोष्ट सांगता ती गोष्ट तुवें आयकूंक जाय आनी करपाक जाय, त्या प्रमाणे जाल्लें। ना इट इज नॉट लायक दॅट। डेफिनेटली केंद्रान सांगिल्लें की तांकां पार्टीन घेवं जाय तर घेतिल्लें एखाद्या ना त्या संदर्भातलो म्हजे कडेन काय कॅबिनेट रिशफल कितें कशें कमिटमेंट तें हांव कांय नकळो भितरलें, त्यामुळे आजच्या वेळाचेर हांव तेजेर कांय कॉमेंट करूंक ना। हांव तेजेर कांयच विचार सांगूंक शकना। इट इज नॉट म्हज्या हातीन कांय ना ते। मुख्यमंत्री काल म्हणाले की विजय सरदेसाई यायला इच्छुक होते पण पार्टी त्यांना घ्यायला तयार नाही। म्हणजे वयल्यान सांगिल्लें जें समजा वयल्यान सांगिल्लें की घेवं नाका घेवं ना जालें विशय संपलो। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाने बिरेस्तारा ह्या 8 आमदारांचेर बडी मांडली। तुमी लोकांक फटयशात पूण तुमकां ते माफ करचे नात। ह्या आमदारांनी भाजपाचो सांगात दिलो ताचे फाटलें रजाव सांगतना तो म्हणटा, जांची बोटां गुण्यापणाची डल्लीं, जांचेर केसी आसात, जांकां दुडवांची भोव गरज आशिल्ली, तेच ते आशेन कमळात वचून बसले। आयकात ताका। लोक तुमकां बोगसीचो ना, तुमी तरी लोकांक फटयले आनी वतात ते गांवची उदरगती पासत। आमी पळयले आनी ऑपोजिशन रावले, मंत्री जाले, चीफ मिनिस्टर हारलोले आसात, मिनिस्टर हारलोले आसात। फाटले फावट 10 जाण गेले तांतले 7 मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हारले, ओन्ली 3 जाण जिखले। तुमकांय हांव सांगूंक सोदतां, तुमकांय तेंच भोगतलें, कित्याक लोकांक म्हायती आहा थोडे गेले चोरयेक लागून तांचेर केशी येतात, जमिन्यो बोमिन्यो चोरल्यो। दुसरे गेले दादागिरी लागून तांचेर केश्यो आसात, तांचेर हो सोड अशें करून बीजेपी दोत्तात तकलेचेर। आनी तिसरे गेले जी रिणां काडलेलीं आसात त्या पयशांनी फारीक करपाक। 6-7 जाण वचपाचे आहाय म्हूण कळलोलें, पूण 8व्याक दोबरात पयशे दिले जातले ना तो वचपाचो न्ही। सो हांव लोकांक सांगूंक सोदतां, हे सगळे फोटींग मनीस आनीक जेन्ना हांकां तिकेट्यो दिल्यो सार्दिन्यान ऑब्जेक्ट केल्ले, पूण दोग जाण मनीस रिस्पॉन्सिबल दिगंबर आनी गिरीश हांकां तिकेट्यो दिवपाक। कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस आनी कळंगूटचो आदलो सरपंच एन्थनी मिनेझिसाने आमदारांक सांबाळपाक जमनाशिल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांचोच फोग काडलो। The whole of Goa knows
this was expected. But the blame lies solely at the feet of Girish Chodankar, Gundurao and Chidambaram. I had warned them 3 or 4 months before the election, maybe more also. And I think press also had covered it, saying that Michael will get elected here because he cannot get elected on BJP ticket here. He will get elected here. He will take all his candidates and go to BJP. But Gundurao and Girish have taken money from Michael. That everybody knows. Girish was going these days to all these temples saying that त्यांना बुद्ध दिल्या बरोबर. I challenge Girish. त्याच खुशाशीन होत. त्याच देवळांना सांग आपले पैसे घेऊन म्हणून तिकेटी दिवपाक. This is not something new. This was expected long time back. हांवें म्हणूंक जायना की हें आतां अचानक जालें म्हणून हें कितें हें जावपाचें नासलें. हें लॉंग टायम बॅक जाल्लें. तें थोडा कित्याक मातशें ते नंबर जायना म्हणून तें मातशें उरलेलें. म्हाका दिसता पळय जेन्ना पळय कावंटींग जाल्लें MLAचें ते सेम डे तेजी तयारी आसली हें जावपाक. आनी लोकांक हें समथींग न्यू कशें न्हू लोकांक आमचे कॉन्स्टिट्युशन न्याय कशें न्हू. पूण लोकांक हें लिसांव लोकांक लोक जाणा आसतना वोट घालतात. जे पळय कोणें बरें करूंक सोदतात तेंचे वांगडा कोण आसना. तर पयशाचे आशेक करतात थोडे लोक कोणें फटकिरी आश्वासन दिता तेका लागून करतात. आनी फायनली ते पॉलिटिशियन कितें म्हणटात तुमी आयज आयकलां आसतलें आसूंक येता हें आयकून उलयता आमचें डिसिजन न्हू म्हणटा तें लोकांक जाय म्हणून आमी जॉयन जाले. अरे बाबा आमकां सांगात तुमी लोकांक जाय जॉयन जावन सांगपाक तुमी लोकांची मिटींग घेतली कितें जाल्यार मोर्चे काडटा आजार मैदानार येतात पण मिटींग घेयात. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान राजीनामो दिवचो अशें काँग्रेसीचो आदलो अल्पसंख्याक समितीचो अध्यक्ष नाझीर खानान म्हटलां. पार्टी सांबाळपाक पाटकाराक जमना अशें ताचें म्हणणें. काँग्रेसीन गोंय सोंपयलें अशें फारपेटे ताणें केलें. अशी अवतिकाय जाल्ली काँग्रेस खंयच्या तोंडान ह्या फुडें मतां मागतली हो ताचो प्रस्न. आज पब्लिकाक तुम्ही विश्वासघात केला मरे. आज 11 MLA ऑफ काँग्रेस वी हॅव अ नाईस ऑपोजिशन वी कॅन फायट. पण तुम्ही कांयच पब्लिकाचे कांय धरून आज कितें म्हणून काँग्रेस कितें म्हणून पब्लिकाचे फुडें वयतले बाबा ना हे फाटी आमकां वोट दिया म्हणून. काँग्रेस इज फिनिश्ड मिस्टर अमित पाटकर. काँग्रेस इज फिनिश्ड. यू हॅव टू स्टेप डाउन. टेल युअर हाय कमांड ऑल्सो कम अँड सी द व्हॉट इज गोइंग इन GPCC. सगळे हँड इन ग्लोव्ज आसा. हांवें पळयलां त्या ऑफिसर वन ऑफ द बेला हांवें पळयलां कितें चल्लां ते ऑफिसांत. आमी तुका खबर नासलें की तुजे 8 MLA वयतले म्हणून तुवें पयलीं स्टेप कित्याक घेवना. आमी कितें एक कार्यकर्ता धाडटो फरंट ऑर्गनायझेशन एक उलयना जाल्यार तुमी डायरेक्ट शो करून धाडटा. आयज कोणाक धाडटले तुमी. आयज तुका कोण शो करून नोटीस धाडटलो बिकॉज यू डोंट हॅव कंट्रोल ऑन युअर MLAs. काँग्रेसीक वेचून हाडपाची सांताक्रूजची बऱ्याच वर्सांची परंपरा आसा. हे परंपरेनच रुडॉल्फ फर्नांडिसाक सहजतायेन वेचून हाडिल्लो. तोवूय भाजपात गेलो. आतां सांताक्रूजची ZP वांगडी शायनी ऑलिव्हरान ताका आव्हान दिलां. राजीनामो दिवन सांताक्रूजा भाजपाचे तिकेटीर वेचून येवन दाखयच. As you know that Santa Cruz is always a Congress-based candidates, always won Congress ticket. So last time when Mr. Tony switched over to BJP, there were many criticism. So what do you want to say on this? I feel like the biggest critic of our ex-MLA, Mr. Tony, was our current MLA, Mr. Rudolph Fernandez. So I want to pose that same challenge to him. I, the ZP member of Santa Cruz constituency, Shiny De Oliveira, openly challenge Mr. Rudolph Fernandez to step down, resign from your the MLA position, and recontest on the BJP ticket and get elected and show. This is my open challenge to you. If you can do it, great. I will personally come to congratulate you. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत आनी विलियम रॉड्रिक्स.